बालरथ सर्व्हिस, सरप्लस टीचर्स आणि असे शिक्षकांचे कितलेशेच इशू राज्यस्तरीय सरकारी प्राथमिक शिक्षकांच्या अधिवेशनात बुधवार आयले। मात एकाय शिक्षकांक सरप्लस म्हूण काडचो ना, तांकां खंय तरी एडजस्ट करतलो म्हूण शिक्षण संचालक गजानन भटान अधिवेशनात उतर दिला। सरकार शिक्षण खात्याचेर वर्साक 450 कोटी मोडटा, भुरग्या फाटल्यान 37,000 रुपया। एका प्रायमरी टीचरा सुद्दां सरप्लस करून काडचो ना। ताका खंय तरी एडजस्ट करतलो। सरकारान सरकारान 13% एक्सपेंडिचर जो आसा एज्युकेशनाचेर खर्च करता, 450 कोटी सुमार रुपया हो जेन्ना एज्युकेशनाचेर खर्च करता, म्हाका रेव्हेन्यू मिनिस्टर पळयतले की तुमची जी सगळी सायड आसा, एक्सपेंडिचर आसा आनी आपल्यान रेव्हेन्यू खंयचो हाडटा। हांव सराक इतलेंच सांगूंक सोदतां की तुमची भुरगीं आमचे कडेन आसा आनी आमी तांकां क्वॉलिटी एज्युकेशन दितले। अभिवादन। पहिले राज्यस्तरीय सरकारी प्राथमिक शिक्षकांचे अधिवेशन बुधवारा ताळगांवां जाले। प्रायमरी टीचर्स दिल्लीचो चेअरमॅन रामपाल सिंग अधिवेशनाक आशिल्लो। तो प्री प्रायमरी शिक्षणाचेर उलयलो। प्रत्येक विद्यालय में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित कराई जाए और उनमें अंग्रेजी प्रमुखता से रखी जाए। एक अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी पढ़ाने का अधिकार इन शिक्षकों को दिया जाए। तो मैं कैसे कहता हूँ कि सरकारी विद्यालय जो आज कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होती, सरकारी विद्यालयों के टीचर ये करके दिखा देंगे। इन सब जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है इनको बंद करके दिखा देंगे अगर इनको सुविधाएं मिलती हैं। प्राथमिक शाळेतले शिक्षक भुरग्यांच्या फुडारांचे शिल्पकार। शिक्षकांचो रोल महत्वाचो म्हूण मंत्री रोहन खंवटे उलयलो। भुरगो फुडें नाल्यार भुरगें फुडें कितें जातलें हें तुमी थारायतात। And I always say that the teacher in the primary section is the architect of the child's future म्हणून। समज खंयचेय भुरगें फुडें कितें जातलें ताजे इमोशन्स, सोशल, ताजे मोरल्स, संस्कृती सगळी घरांतल्यान कितलेय शिकून आयलो, फुडली ठरता स्कुलांतल्यान। ज्या शाळेन भुरगे वता त्या शाळेचे टीचर ताका कितले अटेन्शन दिता, ताजे रिव्ह्यूज कितले जाता, ताज्या प्रमाणे भुरगे फुडें वता। कित्याक एकदां 5वेक पावले भुरगें ते भुरगें उलोवंक लागता, 4थी पर्यंत आयकून घेता। कित्याक चायल्ड्स ब्रेन इज लायक अ स्पॉन्ज। आनी ताज्या खातीर हांव ऑलवेज से एज अ आर्किटेक्ट ऑफ द एज्युकेशन डिपार्टमेंट यू हॅव अ मेजर रोल टू प्ले। आणि हे मेजर रोल करता आसतना आज पर्यंत सगळ्या टिचरींचो भाग डेफिनेटली बरो आसा, जातून आज गोंयचे एज्युकेशन लेवल बाकीच्या स्टेटांनी पळयलें जाल्यार खूब वयर आसा। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। बिस्मार्क डायसाची मरणाची केस क्रायम ब्रांच आता खून म्हूण रजिस्टर करता। सुमार 1.25 वर्सां फाटीं 7 नोव्हेंबर 2015 बिस्मार्काक सांतिस्तेव बाना लागसार उदकांत मरण आयले। ताची फामील आनी कांय इश्ट हो खुनाचो प्रकार म्हूण चवकशी जावंक जाय म्हूण हायकोर्टात गेल्ले। हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीक केस खुनाची म्हूण नव्यान रजिस्टर करून चवकशी करूंक लायल्या। पोस्टमॉर्टम आनी फॉरेन्सिक रिपोर्टात दुबावाचें कांयच मेळूंक नाशिल्ल्यान क्रायम ब्रांचीन ही केस अपघाती बुडून मरण म्हूण बंद केल्ली। घेवया एक ब्रेक।